भोव श्रेष्ठ फिलिप नेरी फेरांव गोंय दामाचो आज बिशप हांकां कार्दियालाचो दोर्जो दिल्ल्या सोमोयार कुटुंबांत मागणेन रीत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आयज गोंय आनी दामाचो दर एक कुटुंब खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी मुरगटलोल्या तोंडान आनी दिनवाशी मनान एकठांय जाला. मनशां सगळें जें कितें घडटा तें सगळ्या देवाचेच येवजणेन म्हूण आमी सोप मानता. आमच्या मोगाळ आजचे पात्रियाक सायबाक भोव श्रेष्ठ फिलिप नेरी फेरांवक कार्दियालाचो मान फावो जावंक ही देवाचीच येवजण. आमच्या गोंयांच्या पुताक देवाच्या मोळ्यांत व्हडतो मान फावो केलो म्हूण आमची काळजां मनां संतोसतात आनी देवाची किर्ती गायतात. हे आमचे उपकाराचे किर्तन स्विकार कर म्हूण ह्या मागण्याचे रितीन मागुया. आमची मागणी आनी ओतरेक दिनवाशी आनी वाखाणणी बापा मुखार दवरतना चित दिवन आतां देवाचें उतर आयकुया. दुसरी समूर्तींतलें वाचप. सिनाय दोंगराशी थावन कादेश बारण्या पावोवंक एदोमाचे दोंगर वाटेन गेल्यार 11 दीस लागतात. इजिप्तांतली ती भायर सरल्या उपरांत 40व्या वर्सा 11व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलोलें तितलें ताणें पोरजेक सांगलें. सर्वेस्परान सिहोन आमोरितांच्या पादशायाक हेशबोनाच्या शारांत रात चलयतालो तेन्ना हांचे विरोध जोयत जिखल्या उपरांत हें घडलें. म्हणटोच कशे भाशेन तुमच्या झगड्यांचें आनी वादविवादांचें जोड ओजें एकल्याच्यान उबारूंक जायत. देवाचें उतर हें. देव आपल्या विचून काडलोल्यांक दिरान बोत्ता आनी बिजूड आसलोल्यांक काळजीतारपणांत लोकांक फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बोत्ता. जेजूचे शिश पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी शक्ते वरवीं वेगवेगळ्यो भासो उलोवंक लागले. तांची भिरांत आनी असोकताय बोळान आनी पदवेन बदल्ली. हीच ती पवित्र आत्म्याची कृपा. हे सोबीत देणें फकत जेजूच्या खास विसून काडलोल्यांकूच मेळटा. असल्याच भावार्थान आमकां फावो केलोल्या आसे पात्र्याक सायबाक ताच्या बऱ्या वावराक लागून देवानूच पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन पाप सायबाच्या काळजांतल्यान अदीक उंचलो कार्दियालाचो दोर्जो फावो करून ताचे उंटयेंत आनीक पदवी आनी जबाबदारी घातल्या म्हूण आमी ओळखून घेता. हाचे खातीर आमी तुका दिनवासतना त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर दर एकल्याचेर मागता. हे वरवीं आमी सगळीं ताच्या वावराक सहकार आनी सहभागिलेपण दितलीं जावं. देवाचो पाटलाव करतल्यांक देव आपले कृपेन बोत्ता. बरेपण आनी देवाचो मोग शिंपडायतल्यांक ताचो वावर फळादीक जावंक देव आदार दिता. आडकोळींक फुडो करूंक देव आपल्या उलो करतल्यांक अदीक दिरान बरोवन मजबूत करता. हीच कोटाय आनी बळ ह्या वेळार आमी आमच्या कार्दियाल जालोल्या आस बिस्पाक पात्र्याक सायबाक मागुया. मागणी. आमचो जबाब जावं दी.
बापा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. बरोबर म्हणया, बापा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. भोव पवित्र बापा, बरो निचेव कोत्तलो जाल्यार, बऱ्या निर्णय घेतलो जाल्यार, शांत मनाची, गिन्यानाची आनी बरे बुद्धीची गरज. आमच्या आसे बिस्प पात्र्याक सायबाक कार्दियालाचो मान फावो जावन ताची जबाबदारी वाडल्या. ही जबाबदारी पाळूंक मनाची शांती आनी शेगूण तांकां फावो कर म्हूण बापा तुजे लागीं मागता. बापा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोवळ्याक राख आनी सांबाळ. बरें फळ दितल्या रुखाचेर फातर पडटात. बरो वावर कोत्तल्या मनशाक आडकोळींक फुडो करचो पडटा. आमच्या आजचे बिस्प कार्दियाल सायबाक आपले नवे जुट्टेंत जायत्या आडकोळींक, प्रश्नांक, निराशीपणांक फुडो करचो पडटलो. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी शक्तीन भर म्हूण बापा तुजे लागीं आमी मागता. बापा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. कार्दियालाच्या वावरांत आजचे बिस्प कार्दियाल सायबाक अदीक जबाबदारी आनी कार्यां आसात ती बरे तरेन आनी पुण्यातायेन शार्ती पावूंक, काळजा मनाची शक्ती तशीच कुडी आत्म्याची भलायकी मागता. जिवितांत खुशालकाय, संतोष आनी खरी शांती फावो कर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. बापा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. देवाच्या मोळ्यांत पीक खूब पूण वावराडी थोडे. आमच्या भारत देशांतल्या दोगां गोंवल्यांक पाप सायबान कार्दियाल नेमल्यात. तांचेच देखीन मार्गदर्शनान आनी शिकोवणेन आमच्या देशांत अदीक देव आपोवणी वाडत वचूंक आमच्या देशाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. बापा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. आमची बाकीची खाजगी मागणी आतां आमी देवा बापा मुखार उबारुया. तुरी सगळी मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडलेली आसा. आमच्या सोये पोरमणे आमी सदांच एक आमच्या बापा नोमान मरी म्हणटा. तर आमी सगळीं जाणां शिकयलेल्या पोरमणे आनी काळजान थावन सगळें बरेंपण आमच्या कार्दियाल सायबाक मेळच्याक आनी आमकां सगळे ताजे पोरजेक बरे भाशेन ताणें आमकां सांबाळच्याक, सगळ्यांक बरी शांती, सूख, समाधान आनी कुडीची मनाची भलायकी आनी पेकोवणी मेळच्याक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ठांय आसा. ओस्तोऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोगाळा बापा, आमच्या गवळणी बापाच्या देण्या खातीर तांकां फावो जालोले कार्दियालाचे नवे जुट्टे खातीर तुजे मुखार आमच्या कुटुंबान दवरलेली आमची मागणी, नियाळ आनी दिनवास
तूं स्विकार कर आनी तांकां फावो त्या देण्यांनी आनी गुणांनी बरोवन ताचें कार्य संपूर्णायेन शांती पावोवंक तांकां आनी आमकां बोळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन.